ताळगाव जिल्हा पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 13, धारबांदोडे जिल्हा पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 14 आणि कुळ्या पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 6 चे पोटवेंचणुकेचे निकाल सकाळी लागले। धारबांदोडे जिल्हा पंचायतीचे रिमा नायक जिखली। कुळ्या पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत नरेश शिगांवकार जाल्यार ताळगावचे जिल्हा पंचायतीचे सिडनी बॅरेटो जिखलो। ताळगाव धारबांदोड्याचो दरेकी एक जिल्हा पंचायत सीट आणि कुळे पंचायतीच्या एका प्रभागा खातीर आयतारा जाल्ले वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। ताळगांवां सिडनी बॅरेटो आणि सेल्सो फर्नांडीस उबे राविल्ले, थंय सिडनी बॅरेटो जिखलो। It is a new avenue that I'm entered into, so let's see how it works out. I also don't know, it's new for me, so once I'm there I would see, and I would like to say thanks to Babush as well as Jennifer for reposing the faith in me and fielding me as their candidate. So thanks to us, and also to all the Punch members and the supporters who have worked tirelessly to get me elected. धारबांदोड्या जिल्हा पंचायतीचो सीट रिमा नायकान 945 मतांनी जिखलो। थंय रिमा नायक आणि संजना लांबोरा मदीं सरळ फायट जाल्ली। माझ्या कार्यकारिणीत म्हणजे जरी ते 6 महिने सुद्धा असले जाल्यार माझ्या परी हांव प्रयत्न करतले की माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेचे काम म्हाका शक्य आसा तितले हांव करपाचो प्रयत्न करतले। धारबांदोड्याच्या नव्या जिल्हा पंचायत वांगड्याक फक्त 6 महिन्याचो कार्यकाळ मेळटलो। उपरांत जिल्हा पंचायतीची परत सार्वत्रिक वेंचणूक। कुळ्या पंचायतीच्या प्रभाग 6 जाल्ले वेंचणुकेत आदलो सरपंच नरेश शिगांवकार 44 मतांनी जिखलो। कुळ्या एकनाथ खेडेकार आणि नरेश शिगांवकाराची सरळ फायट जाल्ली। आणि आता म्हणजे खूप म्हणजे जबाबदारी आसा त्या वार्डांतल्या विकासाक एक जी एक डॉर्मंट अवस्था येयल्या त्या अवस्थेक त्या मृत अवस्थेक चालना दिवपाची म्हणजे बरी मोठी जबाबदारी आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कोळंगूट वाठारांत एका 13 वर्सांचे चलयेचे अपहरण करपी नसमूल शेख ह्या पश्चिम बंगालच्या तरणाट्याक कळंगूट पुलिसांनी सोमारा थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर वचून धरलो। बांदकामाचो मानाय म्हूण काम करपी हो तरणाटो त्या चलयेच्या घरांत भाड्यान रावतालो। कळंगूट वाठारांतल्या 13 वर्साच्या एका चलयेक पळोवन व्हरपी पश्चिम बंगालच्या तरणाट्याक कळंगूट पुलिसांनी सोमारा अटक केली। नसमूल शेख हो तरणाटो त्या चलयेच्या घरांत भाड्यान रावतालो। काल ते 3 सुमार तेका तो रातचो काढून घेऊन गेलो, कसो गेलो तो खबर ना। गोंया भायल्या कामगारांक घर भाड्यान दितना थळाव्या लोकांनी पुलिशेक अहवाल दिवचो असो उलो आमदार मायकल लोबोन मारला। पुलीस कितें म्हणून करतले तरी विथ गुड लक टुडे दे अरेस्टेड डेड बॉय ऑन द रेल्वे स्टेशन। ती पावताली गोंया सोडून पावताली। आता 13 years old girl, if it was my daughter or your daughter, what would be the fate? त्यांचे डिटेल घेऊन पुलिस स्टेशनान दिया, तुमचो कायदो करा। ॲटलीस्ट यू विल हॅव द डिटेल्स। फाल्यां तुमचे घर फोडून पावतले, शेजाऱ्याचे घर फोडून पावतले, सगळे भांगार घेऊन कॅश घेऊन सगळे घेऊन मर्डर करून पावतले। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। शिरसी कर्नाटकांतल्यान देवदर्शनाक जामावले आयिल्ल्या एका भाविकाक आयतारा लायटीचो शॉक बसून मरण आयलें। देवळा भोंवतणी प्रदक्षिणा घालतना लायटीची वायर तुटून ताजेर पडली आणि तो आगताक गेलो। देवाचे दर्शन घेवपाक जामावले आयिल्ल्या शिरसीच्या एका भाविकाक आयतारा लायटीचो शॉक येवन मरण आयलें। देवळा भोंवतणी प्रदक्षिणा घालतना लायटीची वायर तुटून ताचेर पडली अशें पुलिसांनी सांगलें। One person is expired due to electrocution and his dead body is lying behind the Damodar Devasthan temple. As such, PSI Patil and myself visited the spot. Detailed inquest Panchanama was drawn in presence of Panchas and the dead body was shifted to GMC Bamboli. He is a devotee, he is a native of Shirse. While he was walking, suddenly an live electric wire fall on his body and he died at the spot. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। घेऊ एक विराम।